important issue with regards to the overflowing and malfunctioning of the storage chambers. Anik या हाउसान जायत भाशेन डिबेट जाली, जायत कुसा डिबेट जाली. Majorly issue public health hazard and environmental degradation. There are two parts. One part is the public health hazard and one is environmental degradation. And that's because of lokan म्हाका दिसता जोरी तोरी इतिहास काळात a lot of people had expressed their alarms over this particular storage issue. And they expected such things to happen, knowing basically the lack of diligence in the public works department, whether the corporation had the expertise to take such type of works. It's because of issue jenna storageacho chamberacho आज overflowing or across multiple urban, semi-urban, or I can say across the state of Goa. This is what is happening. And the site that poses public health hazard लोकांमध्ये पहिले सुवातेर आमच्या एनवायरमेंटाक पर्यावरणाक डिग्रेड करपाचो प्रयत्न. दुसरो जो ग्राउंड वॉटर आसा हे ग्राउंड वॉटर कंटॅमिनेट जाता. तिसरे आमची शेती एग्रीकल्चरल लँड एकाय एजेर हेचो परिणाम जाता. इट क्रिपल्स दी एग्रीकल्चरल लँड्स. चौथो जो मस्किटोचो प्रॉब्लेम जाता. दिस ब्रीड्स मस्किटोज आणि रेसिडेंट लोकांले थिंगा हेल्थाचे जायते इश्यू जाता, जायते कंप्लेन येता. बिकॉज जरी तर गोंयभर या 6 महिने वर्सभर जरी तर चयल्या सेवरल इश्यूज खास करून जेन्ना एक म्हाका दिसता इट शोज अ डर्टी पिक्चर. व्हेन आय से इट पेंट्स अ ट्रबलिंग पिक्चर. पोंडाच्या गांवांत सुवेज ओवरफ्लोड फ्रॉम चोक्ड ड्रेनेज जे अल्मेडा हाय स्कूल आहा थिंगा पावसान people came out on the streets. Kolwa, Wenzi has been speaking in the house so many times about the untreated sewage leaked from pumping station. Varkeच्या गावांतूय तोच issue आसा. We are speaking here, but no one is taking it up further. Speaker sir, आज जाव मडगांव, everyone will agree to me. Recently, we saw residents जे suffer जाले जो रॉ सुवेजाचो जो वास येता. बाब सावियो डायस एक रिपोर्टर हेणे हो व्हिडिओ घातलेलो. And this raw sewage was seen in paddy fields and roads. आणि दक्षिण गोंयचे जे हॉस्पिटल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, these people also witnessed this. वास्कोच्या गावांत मोणवेल वाडे एरिया या एरियांत रॉ सुवेज डिस्चार्ज जाली इनटू द नल्ला कित्याक pumping station failed जाल्लो म्हणून. And this लोक नागरिक भायर सरले प्रोटेस्ट करपाक. कोंबाई मडगांव सबवेचे फ्लडिंग जालें आणि हे जावपाचे कारण was because simultaneous pump failures. आता this is one of the main reasons. आणि एक haphazard execution. कुर्चोलीच्या गावात सेम सुवेज चेंबराचो उदकाचो इश्यू ओवरफ्लो जालो विथ रेन वॉटर. ओल्ड कलेक्टरेटाकडे मडगांव सेम इश्यू. स्पीकर सर हे हिंगा बंद जायना. तालिगांव also had recently contamination of drinking water, and this contamination कित्याक जालें जेन्ना open drains full of human waste was contaminated into this potable water. Speaker sir, storage infrastructure development ये corporation जेन्ना आयिल्लें हेजे डेजिग्नेशन आशिल्लें, it was an agency that was taken to take developmental works and treatment of disposal of sewage आणि अंडरग्राउंड ड्रेनेज sewage system आमच्या गोंयांत करपाक. आता स्पीकर सर 1, 2, 3
important issues माननीय मुख्यमंत्र्याने आयकपाक जाय जे number 1 the company received about 371 crores from the state government and 59 crores from NABARD. Now, Speaker sir, during this period, awards of works worth 1,340 crores in the state of Goa was implemented using these major sewage projects. And audit had pointed out in several cases that there were reasons for the delay in the change of work of scope. दूसरे main मुद्दा मोठा है तो incorrection estimation of items. तीसरा change in site of sewage treatment plant. म्हणजे treatment plant जो पहिले घेतलो कितले कोणी दुसरे जाग्यार गेला सारखी स्टडी कोण आसतना. This is the main problem. सारखी topography ची स्टडी कोण आसतना हो एक मोठो मुद्दो सारको main issue. Speaker sir, मागीर जायते भाशेन there was a change in design scope change जालो after floating tenders. Speaker sir, आज जे पुर्वोरीम storage project जो पण आशिल्लो initially हेजो DPR आशिल्लो 170 कोटी रुपया. Sorry ना हेजे network आशिल्ले 171 kilometers आणि 3 STP plant with a total capacity of 15.3 million liters per day. ये was estimated at 210 कोटी रुपया. म्हणजे 171 kilometers of 3 STPs, capacity 15.3 million liters at 210. रोखडोच revise केलो in the year April 2014 at an amount of 282 crores. Speaker sir, हे काम 2017 कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्ले. आज पासून हे काम कंप्लीट ना. सुरेज एअरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज टाइम पास. स्टाफ ना, कांयच ना. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफिक मानता. हांव कितें स्पेसिफिक आनी एजान आनी कितें स्पेसिफिक म्हणजे हांव थिंग भितर वचपाचें सुरेजान तूं आनी कितें स्पेसिफिक करपा हांव स्पेसिफिक उलयत मरे. थिंग वच बुडा सुरेजी तूं थिंग वच बुडटो आनी कितें स्पेसिफिक जावपाक थिंग वचोन रिकॉर्डिंग कोणीचो. स्पीकर सर, हे एक सारकी इम्पॉर्टंट. नावेलीच्या गावात जेन्ना DPR was 11.50 crores at 11.50 STP plant 16.98 crores and करपाचे आशिल्ले. पूण January 2014 हेच 20 MLD plant जालो 37.89 crores. Other Speaker sir, what is the justification for this? The work of this project basically was not carried out in any planned manner. Public health, environmental manual, as well as principles of economy in execution of this project. Other Speaker sir, economy survey has flagged Manya Mukhyamantri 2024, your report, as severe under capacity in the sewage connection. Number 2, inconsistent function in the sewage treatment plants. Number 3, rising water tables per jata during pausaच्या time. This is resulting in septic failures. These are very 3 important points. Speaker sir, itle वर्षाचे planning जाले. However, I demand from the honorable minister ki how many sewage pumping stations and chambers across the state are today functioning without emergency power backup. Tenga backup na, power backup na. दूसरे मेंटेनेंस रेग्युलर केन्ना जाले. तिसरे स्पीकर सर, आज जोरी तोर ये गोवा's investment जोरी तोर failure in a more comprehensive backup of power systems. We have to have at every pumping station. This is mandatory. Swadhya Speaker sir, जे sewage treatment plant hai, Mukhyamantri should look at a tertiary treatment plant within the existing sewage treatment plant. Speaker sir, recycle irrigation तशेंच एक एक्विफायर रिचार्ज हेजी गरज आसा. आज स्पीकर सर, नाईट पेट्रोल रात्याच्या दिसांनी नाईट पेट्रोल रॅपिड रिस्पॉन्स टीम. This is something that has to be there during monsoons with a tanker. This is not there in the department. Speaker sir, जे sewage आज within discharge जाता 500 meter within sensitive areas such as farms, schools and hospitals हे बंद जावपाक जाय.
ही डिस्चार्ज इस्कॉलामध्ये, हॉस्पिटलामध्ये, फार्मजामध्ये जाते. I believe that the Honorable Chief Minister, today this assembly cannot allow Goa to drown into its own sewage. Because of what? This looks like arrogance, inefficiency and lack of planning. These are three things. Because sir, I call upon the Chief Minister, we need to wake up. You need to own this crisis because this falls in your department. Maybe it did happen during your tenure, but you're the minister. Government is a continuous process and you pledge to deliver. I urge, yes, let us get these reforms. Because sir, at the end, I would like to tell the Honorable Chief Minister that itlo koti rupiya, itle 1.5-2,000 koti rupiya lo kale, public ale, was put. Despite putting this, today there is a sewage infrastructural problem, including the present state of neglect for Kalakwich Citran, open defecation, raw sewage spilling into public roads, school zones, market areas, residential areas, hospital मध्ये. I therefore urge मंत्री मुख्यमंत्री आन्सर आयचोयला की ते कोदाय मुखेसो रिपोर्ट बी सद्या ते पण सिस्टम हा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हा इज अ टोटल कोलॅप्स स्टाफूच ना हे आन मुखार कित कोतले. सो वी नीड रिफॉर्म. I request Honorable Chief Minister to take this issue seriously. Krusila. Speaker sir, yeah, is calling attention combine very important calling attention. स्पेसिफिक उलयता 20 मिनटाची 20-25 मिनटाची वर दिवचना गव्हर्नमेंटाची सगळ्यात टोटल 25 मिनिट्स टोटल सगळ्यात 25 मिनिट्स 20 मिनटाची वेळावस्था हांव 5 मिनटाची चड दिता ताचे वेळ दिवचना जे कितें सांगपाचें तुमी स्पेसिफीक सांगात. येस स्पीकर सर, ह्या सिवेज ओवरफ्लो जातात आनी आमच्या जायनी शेतां न्हंयो पिड्यार जातात आनी आमकां डेली खंय व्हिडियोज येता ना न्यूज येता असले इन्सिडंटांचेर. आतां सांगला भशेन आमच्या ऑपोजिशन लिडरान जायते एग्जाम्पलांय ताणें दिल्ले हांवें. पूण हे ओवरफ्लोईंग जावन ही सिवेज डायरेक्ट डिस्चार्ज जावन एक ट्रॅजीक एग्जाम्पल म्हणल्यार आमचें रिवर्स साल. जी रिवर्स साल आतां आमी म्हणटा म्हादय आमची गोंयची माय, आमी म्हणटात रिवर्स साल आमची सालसेटाची माय. जायत्यो थिंगा एक्टिविटी जाताल्यो, फिशींग जातालें, आदी थिंगा ट्रेडूय जातालो आनीक आयज थिंग कितें जालो आयज सगळी सिवेज अनट्रिटेड भितर गेला पळय न्हंयच डायरेक्ट सोडटात. आतां ही सिवेज कॅरियर जाला, ही नुस्त्याचो आनी बिजनस थिंगान उरना. आतां आमची खऱ्याबान चोयल जाल्यार थिंगा हाय टायड लो टायड जाताले, पूण थिंगा आयज हाय टायड लो टायड जायना. थिंगा आयज सामकी घाण मारता. आमच्या आंबेली कुडबाण पासून जो फिशरमॅन घेता ते थिंगा नुस्त्याक धरपा येताले, पूण आयज थिंगा वचपाक जायना. नुस्त्याचो बिजनस थिंगा करपाकूच जायना. स्पीकर सर, आमचे ऑनरेबल WRT मिनिस्टर पासून एडमिट केला रिवर साल इज द मोस्ट पोल्युटेड रिवर इन गोवा. रिसंटली हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे इन गोवा तरी पासून इंटरफियर जाला आनी तेजे स्टेप घ्या म्हणल्यार गव्हर्मेंटाक एजन्सीक इमिजिएट अनट्रिटेड सिवेज न्हंयत वयता ती बंद करपाक. स्पीकर सर, हे जाता तितले बेगीन जावपाक जाय कित्याक आख्खी न्हंय त्या न्हंयचेर आमचो लोक आख्खो डिपेंड आसा. तेच भाशेन स्पीकर सर सांसद आर्या तिगापाली सिवेज पायपलायन घायलो आहा, घायला जायते वर्सां जाली. रामनगरी म्हणटा एक वाडा आनी थिंगा सिवेज सगळी नालां सोडटाले. आतां आमकां सांगले ते भाशेन ते कनेक्शन दिलें म्हणटात, पूण आयज ती गेल जाल्यार सेम सिवेज पायपां वचना पूण अजून पासून ते नालां वयता. ती नालां सोन आतां शेतां वयता आनी शेतां घाण मारता आनी शेत पिड्यार जाली. कितले फावटी पंचायतान थिंगाचे NGOs एक्टिविस्टां पासून आमी पासून लेटर गोवा पोल्युशन बोर्डान इन्स्पेक्शन केल्लें हांवें. थिंगा उदक 2 कलर जाता, एक ब्लॅक जाता आनी एक धवेवास्तूक जालो. पूण इन्स्पेक्शन जाल्ले रिपोर्ट सदांच नॉर्मल येताय. पूण थिंग तूं गेलो जाल्यार घाण मारता तुका दिसता पडटा. बिकॉज ताका लागून जातले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. सो म्हजो डिमांड आसा स्पीकर सर, ही आमची वॉटर बॉडीज आहा, ही फार्मलँड शेतां आहाय ती आमी सांबाळपाक जाय. सो मिनिस्टरान डायरेक्ट करपाक जाय ही आमची न्हंयो बांयो शेतां आहाय ती जाता तितली प्रोटेक्ट करची म्हणून. आनीक एक आमचो डिमांड आसलो एक कॉम्प्रिहेन्सीव टेक्निकल ऑडिट करपाक जाय. ही सिवेज येतली थिंगा प्रॉब्लम जाय थिंगा हेजो ऑडिट जावपाक जाय आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. स्टेटा निकोसा तरी तुझ्या एज पर
speak and on the calling attention by my colleague Yuri, myself, Kalus, Cruz and Venzi. Speaker sir, I want to be very specific. बाकीच्या सगळं उलयले आमगे लेटर ऑफिसान उलयला बट बिकॉज ऑफ स्विरेज हांव म्हजे केप्या मतदार सांगता म्हाका सदां बाप निलेश उलोवपाक दिना रोखडे चोयता सारको तुगे तूं और म्हणत हांव आमगे केप्या मतदारसंघान म्हाका दिसता इट इज अ नॉट नाव फ्रॉम इयर्स दिस स्विरेज इशू इज अ बिग प्रॉब्लम आनी मुद्दम कित्याक सांगता बिकॉज देर इज अ कॅनल विच इज पासिंग फ्रॉम द मेन टाउन एक टाउनांतल्यान तिने पास जाता आनी एक आमगेलो थिंगा एक एंटरप्रेनर आहा बाप श्रीपाद म्हणलो तो सदांच कंप्लेन करीत आसता तेगे थिंगा एक रेस्टॉरंट आवंतात म्हण फामाद केप्याक आनी स्पीकर साहेब म्हाका कळ्ळें निलेश बाब ते सांगता कळ म्हाका आय नो वॉट यू आर ट्रायंग टू टेल येस कॉलिंग अटेन्शन घातलं त्याने घातला जर ते केपेचे आवंतात आणि येते आले तर त्याने घालपा जाले त्याने सिंपल व्हायला स्पीकर सर that across multiple urban and semi-urban areas in Goa unplanned sewage pumping stations which are creating grave public हांगा केपे खंयचे pumping station खंयचे sewage I know what you are trying to say but I am making a point I understand speak to the point I am speaking to the point let me complete हांव जाणा तू सिनियर आमदार जाणा बाबा 15 वर्सां आमी जातले बरें आता म्हणजे मेजर इशू हांव टाउना सांगता why I am connecting to that I know it is not there Kepe is not a part but in fact I last almost 3 years I am asking the honorable chief minister पयली तू काय आलो तू PWD मिनिस्टर आलो ताका तू काय सांगले हे केप्या सुयेज जाते आम घाण आम हापाचे आनी आमी हापा नाही हे कनाला वचून आखे सगळो सनसेटा लोक हातलो it is not only Kepe why I am telling you this whole discharge is going into the canal and the whole area canal what is getting polluted तू तरी बाजरा येयलो आनी चोयल जाल्यार आख्खे स्वेज आख्खे चॅम्बर्स बिकॉज इट्स अ मासी लँड मासी एरिया वॉटर टेबल इज व्हेरी हाय सो माय डिमांड इज दॅट आय हॅव आस्क्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नॉट नाव बिफोर ऑल्सो आमकां थिंगा एक एसटीपी स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां जवळ जायो ना जाल्यार हे जावपाना प्रॉब्लम सॉल्व जावपाना अदरवायज दिस डिस्चार्ज विल गो इन द कॅनल एंड इट इज गोइंग नाव इट इज गोइंग नाव एंड इट पोल्युटिंग द होल वॉटर सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस Venzi, I guess. हम जाना था तुझे तुम पूछ रहे और लाइन आ रहा है पूछ रहे और Speaker sir, stand by regards to the calling attention raised by myself, LOP, Sri Yuli Alamau, Bakru Silva, Elton Di Costa and Advocate Kalus. Speaker sir, when it comes to the STP, I think my constituency is the major sufferer of these government failures after failures and failure in designing the entire sewage network based on the topography and the technical failures that have been happening. हांव रिकॉर्डार हाडू सोदता की फेलियर ऑफ दिस सिवेज लायन घालता म्हूण सांगलोले नॉर्दर्न ट्रंक 2022 आमदार जाले तेन्ना आनी 2022 ते 2025 हेजे मध्ये 2023 प्लगिंग करपा जाय म्हूण जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी हांवें सांगलोले की उजार करपा जाय म्हूण ती फॉलो अप करून WRT मिनिस्टरा कडेन ती पास करून थ्रू WRT मिनिस्ट्री we brought geobag technology to plug the sewage that is coming and as demonstration आम्ही रिव्हर्स हालाचेर आम केल्ले आणि बाब निलेश काब्राल तेन्ना मिनिस्टरी हालो आणि तोय येचोइन गेलो आणि सगळे थिंग येवपा आले ते मिनिस्टरीन गेले दिगंबर कामत येन गेलो सगळेन गेले आणि इट वॉज अ सक्सेसफुल मॉडेल दॅट वॉज शोन कोणाय कांयच म्हणना की फेलियर म्हूण आणि वाय दिस वॉज ब्रॉट वाय WRT मिनिस्ट्री पास दिस आणि कितें हाडले की सिवरेज जेन्ना पुसा नॉर्दर्न ट्रंक फायनल जायना ड्यू टू वॉट एवर फेलियर्स तेन्ना म्हणल्यार जी सिवेज रॉ सिवेज येता हुंयसून येता कितकोन येता दॅट इज अ सेकंड पार्ट विच हॅज टू बी सॉल्व्ड ते सॉल्व करपाक आनी 15 वर्स हिंग रावो पडत पूण तेन्ना म्हणल्यार ते प्लग करपा जाय प्लग करपाक जिओ बॅग हाडले ते जिओ बॅग जोरी तरी सगळ्यांनी जे चोयला तेका मान्य जायना जाल्यार दुसरी कसली टेक्नॉलॉजी हाडपा जाय फ्रॉम देन टिल नाव कंटिन्यू सिवेज इज बीन ओवरफ्लोइंग Northern trunk is not successful. All the sewage is going back to the reversal. मुगे आणि बाब निलेशागे हांव 6 महिना आमदार आसतना ओजत जालो तितून सगळ्यांनी चोयल्या तो कुदेन चोयल गेल्या जे STP प्लांट आहा नायल्यान जे प्लांट आहा ते वाल्व ओपन करताय आनी भायल्यान ते नल्ला सोडटाय हे आमी थिंग दाखयलो आहा देर इज अ ओवरफ्लो सिस्टम तो ओवरफ्लो जाता आनी तेगे ते एक वेला वयता ते वेलासून डायरेक्ट डिस्चार्ज जाता
So it is being planned in such a way that continuous discharges into the reversal, and that can be seen across the reversal. So हे अजून प्लगइन जालें ना. हे आसतना हेजे उलयता आसतना हेजे गव्हर्नमेंट पयशे गायना प्लगइन करपाक सांगता की नॉर्दर्न ट्रंक सारकें जातले. म्हाका आज क्लॅरिटी जाय. नॉर्दर्न ट्रंक 1 म्हयन्यान जावं या 10 वर्सान जावं सध्या जे प्लगइन पॉइंट्स करपाक दिलो आहे त्या प्लगइन पॉइंट्स करपाक तुम कित करतले आनी तुमको सोल्युशन ना जाल्यार जिओ बॅग तुमको सोल्युशन आसता ते करचे. सेकंड पॉइंट एसटीपी कोलवा न्यूली इन्स्टॉल्ड इज अ फेलियर. ताजी जे पंपिंग स्टेशन आहा टोपोग्राफी वॉज नॉट बीन प्लॅन्ड करेक्टली. पंपिंग स्टेशन बसले आणि बसोन आज कोलवा लोंगिनो जागे जे थिंग जंक्शन आहा ते बॅक इले सगळे कनेक्शन केले. सिवेज हॅज कम बॅक फ्रॉम द हॉटेल्स दॅट इज कनेक्टेड आणि थिंग ते पंपिंग स्टेशन बंद आज शेता गेले आहा. हे लाव उलोवपाचे. दिस इज अ इश्यू. आज कोलवा सिवेज शेता गेल्ली आहा. पयलीं आमी फातोर्डा मडगांव बाणाले मुटाले आज कोलवा सिवेज शेता गेल्ली आहा. जॉइंट इथे घालता 4-5 जण घालता म्हणतो. ना बट कोणा जाय न्हू आज कोणा जाय केनो कोटले स्पीकर फास्ट 2 मिनिटांत कंप्लीट करया. आज ती सिवेज कॉलिंग एडिशन तुम्ही जॉइंट घालता फास्ट कंप्लीट करया. सिवेज जी होय सेलो आहा ती फिशरीज डिपार्टमेंटा गेलो जो ऑफिस आहा ते ऑफिसा साइडीन आहा. फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल स्वतः वयता ऑफिसाक पूण तेंक कोणे रिपोर्ट केलो ना. So this is the irony today. आज we demand here. I particularly want that this sewage plant in Kolwa should not start till the time it is made sure that the entire network is working correctly, tested with water first. उदक घालून नेटवर्क टेस्ट करपा जाय कित्याक सारकें चलत म्हूण. कित्याक डायरेक्ट तुम सिवेज घालपाक कमेस करतले आनी आमगे गांव तुम काबार करतले. सो प्लीज मेक शुअर that these points are taken seriously. दोन मिनिटं. स्पीकर साहेब हो इश्यू जो हाडला माननीक सगळ्या कलिगांनी हो इश्यू चड म्हत्वाचो. थोडे दीस पयलीं ह्या फातोर्डाय जाल्लें आनी तेन्ना हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो की एक गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराक तूं बाय नॉमिनेशन हें काम दी आनी रिपेर कर. स्पीकर सर थंय जे डिस्चार्ज जातालो तो डायरेक्ट शेतान जावपाक लागलो. शेतकारांक एफेक्ट जालो. हॉस्पिटल सायडीन आहा. सो हे सगळें जाता तेन्ना आमी जर तशें नंबर पळोवंक गेले जाल्यार कितलेच कडेन जाल्लें आहा. ह्या फातोर्डात न्ही मुरगांव गांव जाला, वास्को जाला, दाबोली जाला, मडगांव जाला, खूब कडेन जाला, नावेली जाला, कलंगूट जाला. स्पीकर सर कित्या खातीर जाता एक फॉल्टी डिझायन म्हणटा एक इश्यू आहा. दुसरें म्हणटा बॅक स्ट्रींग इम्पॅक्ट जो आतां वेंचेन म्हणलें की फाटल्यान रिवर्स मारता हे रिवर्सूय जाता. तिसरें म्हणल्यार स्पीकर सर चोक जाता म्हणून आतां उत्तरांनी मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की चोकिंग जाता. चोकिंग विथ वॉट? चोकिंग विथ चेंबर्स जे आहा ते चोक जातात आनी ते डिस्पोजेबल म्हळ्यार तुजे सॅनिटरी पॅड्स आनी हे ते तातूंत चोक जाता. सो बेसिकली अवेरनेस कोणें करप. हांगा इश्यू कितें जाता लोकांची चूक ही सरकाराची चूक म्हणूंक जायना पूण लोकांक अवेर सरकारान करचें पडटलें न्ही. हें जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार इट्स अ big issue and I think it's correct that it is being discussed. Speaker sir, old lines damage जाल्ल्यो आहा. Coordination of departments ना हे खेपे कितें जालें आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केबल घालताले कुंकळच्यान फातोर्डा मेरेन येतना तांणी हे फोडलें आनी मॅनहोल फोडले. आतां एक फोडले तेन्ना हांवें एक क्वेश्चन घालो. क्वेश्चन कितें घालो की डेटा आसा काय म्हणून तुमचे कडेन अंडर द ग्राउंड डेटा आहा काय म्हणून आणि म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन वन मॅप गोवा म्हणून एक वेबसायट आहा. ही वन मॅप गोवा म्हळ्यार कितें की जमनीचे पोनाचे कितें आमी युटिलिटीज घाल्या त्यो सगल्यो मॅप्ड आसा. पूण सरकाराक जेन्ना प्रश्न विचारलो सरकार म्हणटा कितें की आमी तो फॉलो करना म्हणून सिवरेज कॉर्पोरेशन फॉलो करना. चीफ मिनिस्टर हे म्हाजे तकलेंत धरा वेबसायट तुमचीच तुम्ही फॉलो करूंक जाय तुम्ही हे फॉलो करूंक ना. सो हे आतां मिटिगेट करपाक जालें ते जालें सगळें जाल्लें आहा. शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन दिवंक जाय तांची शेतां बेड्यार जाल्लीं आहा. सो हे कोण कॉम्पेन्सेट दितलो. मेंटेनन्स जाय. मेंटेनन्स म्हणटा ते तुमीच उत्तर दितात आनी एक मिनिस्ट्री ऑफ हावसिंग अँड अर्बन अफेअर्साचें एक हें आहा. The frequency and cleaning of sewers is based on the prevailing local conditions and determined through field inspections and complaints received from the residents of the area. However, it is desirable to clean the sewer at least once in 6 months. Ideally, once just before monsoon season. Inspection and examination of the sewers and septic tanks should be made
before the starting of the training which is explained in the SOP. म्हळ्यार स्पीकर सर हे जे प्री मॉन्सून चेकअप जावंक जाय ह्यो गायडलायन फॉलो जाता हांवें चेक केल्ले भशेन त्यो जायना. स्पीकर सर हाजे खातीर म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनाक पयलीं तांणी बळ दिवपाक जाय पयशांची. आतां तांकां म्हाका दिसता ताणें तितले ना आनी हो व्हडलो इशू सिवरेज नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायनाचे बेन्झीन रेफरन्स केलें. ही नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्ली 300 कोटीचें काम रिपेर जातालें फ्रॉम राय टू शिरवडे ल्हान काम न्ही तें हें काम आतां कंप्लीट जालें आहा. पूण अशें जर चूक जावन ओ चोक जावन ओ कोण तरी दुसरी युटिलिटी फोडून ते जर शेतान वचपाक लागले जाल्यार एक हेल्थ हॅजार्ड हो व्हडलो मेजर हेल्थ हॅजार्ड. आनी स्पीकर सर एक इशू आहा प्लेसमेंट ऑफ द हे प्लांट्स. आतां कुडचड्यार हांव त्या दीस गेल्लो तुमी प्लांट गेला खंय हे तें गणपती विसर्जनाच्या जाग्यार तुमी प्लांट लोकेट केला म्हणून अशें थंय लोक म्हणटाले. सो पोजिशन प्लांट खंय करताले तुमी. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर हो चड म्हत्वाचो इशू मुखेलमंत्र्यान सिरियसली घेवंक जाय. कित्याक जमनीचे पोना कितें जायना ते कळना जमनीचे वयर पोनाच्यान लोक मरूंक शकता प्लेग जावंक शकता. आनी म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो इशू डिस्कस Speaker sir, brief. Speaker sir, हांव आयज कॉलिंग एटेन्शन सपोर्ट करपाक बरो आसा. मेन म्हटल्यार सिवरेज हो विशय आमी खूब फावटी STP प्लांट्सांचो सिवरेज सिस्टम आसा आनी कितलेशे तुमी पळयले आमदारांनी कव्हर केल्ले आसा. हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता एवरी टायम पणजेचो पाट्यार आमी आयज पासून आमकां वास मारता स्मेल सारकी थंय पाटो मेन आमचो प्रायम लोकेशन आनी थंय व्हडल्यो बिल्डिंग्स आसा तेजो चेंबर तो लिकेज जाता. ते एवरी टायम हांवें तांकां सांगल्यार ते म्हणटा आमी ट्राय करता अजून पर्यंत सोल्युशन मेळना. कोट्यांनी पयसो स्मार्ट सिटी म्हणून कोट्यांनी पयसो आतां सीएमाक एश्युरन्स दिवपाक आपल्या गांवचींदार ते बंद करचे पडले. सिवरेज सिस्टम पाट्यार मातसो चल्ला कितें आनी जेन्ना आमी पळयता लो लायन एरिया कितलेशे सिवरेज सिस्टम आसा प्लांट जावं लायन केला ते लो लायन एरिया हायटायड जालो इश्यू जाता. थंय पासून सेम आसतलें कारण कितें आसा हायटायड जाता उदक आख्खे सिवरेज जे आसा भायर स्प्लिट जाता. हेजेर सोल्युशन अजून पर्यंत ना. सोल्युशन म्हाका डिपार्टमेंटान दिवंक जाय. एवरी असेंब्ली तोच इश्यू काडटा. बाकीचे आमी शांतीनीच पळयता शांतीनीय सेम इश्यू जाता. थोडे कडेन लो लायन एरिया तसोच इश्यू. आनी एक स्पीकर जो आनी एक इश्यू पळयलो तो कालापूर थोडे एरियेन जो आसा तो म्हणजे जी सिवरेज हे आसा तो कालापूर आमदार तो सिवरेज जो आसा चेंबरान ते हे घालता क्लीनिंग करपाक घालता. तो जो हे आसा कॉन्क्रीटाचे घातले ताका कास्ट आयला हे कितें क्लियर दिवपाची गरज. नॉर्मल आमी म्हणटा सिमेंटाचे स्लॅब पॅक केला. स्पीकर सर सिवरेज सिस्टम आसा हेजेर म्हाका क्लियरन्स जे आसा ते सीएमाक दिवपाची गरज आसा. फंक्शनिंग करपाची हांव सांगता की आमी एवरी त्या पाट्यावेल एरियान भोंवता आख्खो वास मारता. सीएमान एश्युरन्स दिवपाक केन्ना पर्यंत हो सॉल्व जातलो. श्रीजी कमर कामत आज जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला ताजेर उलोवपाक हांव आसा. एक गजाल म्हणजे पावसाचे सिवरेजाचे प्रॉब्लेम बहुतेक सगळे कडेन ज्या जाग्यार सिवरेज लायन आसा ते एक्यूट जाता. मडगांव शहरांत बरी वर्सां पयलीं 1985 थोडे लायन जो लायन जाता फेल्यर जावन काबार जाले आनी त्यो थोडे कडेन लायन रिप्लेस करपाचें काम चालू आसा. पूण सगळे कडेन अशें सांगलां की चेंबर चोक चेंबर चोक कितें मेळटा लोक नाका आशिल्ले घालता. तरी आसतना म्हाका एक सजेशन चीफ मिनिस्टर की ज्या जाग्यार एस्टाब्लिशमेंट्स आसा हॉटेल्स आसा ज्या जाग्यार ग्रीस ट्रॅप बसयतात ते ट्रॅप परत चेक करप. त्या ट्रॅप्स हॉटेलवाल्यांक चेक करपा लाव आनी पावसाचे पयलीं चेंबर फ्लश करपाक आनी आपल्याले मशिनरी यूज करून प्रत्येक चेंबर लेक करप पावसाचे पयलीं जाल्यार ते
मडगाव प्लांट ऑलरेडी एस्टिमेट झाला प्लांटाचे बेगीन काढचे असे मुख्यमंत्र्याकडे मागता. येस मायकल लोबो आयचो calling attention very important for entire state of treatment sewage treatment खूपशे constituency घातले अंडर जायका constituency घातले कलांगूट म्हापसा घातले constituency आणि खूप स्वतः घातले. आता हँड ओव्हर ते सीवरेज कॉर्पोरेशनाक दिता तेंचे काम सारखे जावंक स्पीकर सर जे काम चेंबरांचे सारखे जावंक फ्लो ऑफ वॉटर इज नॉट करेक्ट. आता आमचे प्रॉब्लेम जाला थिंगासर सी आमचो हायटाइट जाता level in the chambers increase and sometimes in the rain water from the roads enter inside in the ये मोठे problem ये solve करपाची गरज आसा. Secondly speaker sir crores of rupees has been spent crores of rupees आणि accountability अजूनही जाणना एक कमिटी काडपाची गरज आणि periodical meetings घेवंक जाय inspections करपाक जाय आणि we have to see that all these sewage treatment plants start functioning जावंक ना अजूनही आमचे कलंगूट only one line is there are 5 lines 5 लाईनी इतकूच चालू झाल्या वर्षा झाली right from 2015 आम्ही पावले आता 2025 10 years स्पीकर सर 10 वर्षा झाली जायकान आमका हे दिल्ले पैसे दिल्ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and we got the money MAPSA also got at the same time in Kalangut. You can ask deputy speaker he will also we are in trouble. all the water pump करता स्पीकर सर किती झाले आहे टँकर आणि पंप करता आणि डोंगराचेर खाली करता आणि सगळे अंडरग्राउंड पायो हा शेता उदक वयरसून आणि ते केन्ना करता लेट नाईट चालू हा because everybody is slow करता ते म्हणता सिगरेट टँकर वाले आणि वरता पंप we will give it to Penjim काय घेना we are having this problem in the entire coastal belt not only in Kalangut Sholim मोरजे मांद्रे आरांबोल सगळ्या के प्रॉब्लेम झाले इवन इन आमच्या इथून प्रॉब्लेम झाले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी नामचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉटर जे साफ करता हॉटेल टॉकिंग रियलिटी हॉटेल जे उदक साफ करता जे अनट्रीटेड वॉटर कोणे डिस्पोज करून कॅपॅसिटी ना पेंजिंग कॅपॅसिटी कव्हर झाली तेंचीच हो ना सो ऑल दिस plants have to start MAPSA have to start Kalangut have to start and other beds wherever treatment plant चालू जावपाची गरज त्या खातीर जर आमी सिरियसली घेना हो इश्यू जाल्यार आमका प्रॉब्लेम आसा स्पीकर सो हांव मागता चीफ मिनिस्टराकडे ही इज द मिनिस्टर फॉर सिवरेज कॉर्पोरेशन तो अंडर पळयता ते पण म्हाका दिसता हे बरो एमडी आमचो एमडी आसा सिवरेज कॉर्पोरेशन त्याच्या अंडर घालपाची गरज कोस्टल बेल्टाचे ट्रीटमेंट प्लांट जोशुआ हुंचे हितून आमका भितर कोऑर्डिनेशन कमिटी घेवपाची गरज आसा प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची लोपाच्या ये जे आम्ही एसटीपी प्लांट घालता हे प्लांटाचे म्हणटा ते मेंटेनन्स आमचे रेग्युलरी मेंटेनन्स जायना आनी फाल्यां तर पायपाक लिकेज जाली जाल्यार कितें जाता केन्नाय भायले उदीक पावसाची उदीक भितर वता ते चेंबर भरून वयल्यान वता आनी जेन्ना वता ते शेतान गेले विसरी गेले जाल्यार कितें जाता गांवांत केन्नाय दुयेंस जावंक शकता ताका कितें आसता केन्नाय प्लांट बसयतले लॉंग डिस्टन्स पायप आसूंक मदें तेका इंटरवलांनी मोटर आसूंक जाय सक करपाक लो लायक एरियाचे तेका आसूंक जाय मोटर आसूंक तशेंच जाता कितें पळय टँकर जेन्ना आता मशीन अशें टँकर कितें कोणाचे
लिफ्ट करपाक पैसे घेता लोकांचे आनी अशेंच काडटा शेतारी उडयतात गेले उडयले मागीर आमच्या हायवे उडयले सांताक्रूज अशें जावं नाल्यार उडयल्यार कितें इरिपेरेबल डॅमेज ती एक पाट शेतान पडल्यार कांयच करूंक शकना कित्याक ते काडून व्हरतले भरपूर आसता ती आमची जमीन पिड्या आनी असले जावपाक सिरियस घेवंक जाय गव्हर्मेंटान अशें प्लेस करूंक जाय डब करपाक कित्याक हॉटेल दिता चार्ज करपाक एक इम्पॉर्टंट काम अशें करचें तशें आमच्या सांताक्रूजांनी प्लांट मागलेले आमचे जागे हायटीका ताका लागून आमकां हायटीका ते जागे कितें आसता हिंगासर थंय आहलेले कारण बोंडोचे थंय आनी 5 थंय आमकां उदीक रोखडें हाफ मिटराक उदीक लागता आनी ह्या रिजनाक आमकां एसटीपी थोडा चड ऑलरेडी मागलेले करून दिवचे दिनेश काब्राल जो इशू जो आज बाबीवरी हाडला उलोवपाक उबर स्पीकर सर हांव म्हजे उल्लेख केलो म्हणटा हांवें फक्त टेबल हांव दवरता ही जी सिवरेजीची जे आसता ते चेंबर बाब म्हणटा की बिफोर इन्स्पेक्शन जावपाक जाय हे चेंबर ओवरफ्लो जावपाक पळय स्पीकर सर हांगा फातर सॅनिटरी पॅड्स म्हजे कडेन फोटो आसा हांव टेबल हांव दवरता ते पळोवचें म्हजें एक सजेशन ऑनरेबल सीएमाक आसा एज सिवरेज कॉर्पोरेशन चेअरमॅन एंड फायनान्स आनी मिनिस्टर म्हणून PWD मिनिस्टर म्हणून की ही जी चेंबर आसा ही वॉटर टायट करपाक जाय पावसान आणि दे शूड नॉट बी इंडम्शन ऑफ वॉटर इनसाइड द चेंबर्स ड्युरिंग रेन्स नाल्यार STP जी आहा ती ओवरफ्लो जावपाक लागता कित्याक STP जर 7.5 MLD जी आसा उदक 20 MLD जी येता पावसान स्पीकर सर कशें ट्रीट करतले सो हेजे खातीर हे वॉटर टायटनिंग ऑफ ऑल द चेंबर्स रायट फ्रॉम हाऊस चेंबर्स टू द सेप्टिक चेंबर्स टील द हे सगळे वॉटर टायट करपाक जाय स्पीकर सर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी जी गोष्ट म्हणजे एक सजेशन ऑनरेबल सीएमाक की जे ग्रीस दिगंबर बाब कामतनी सांगला की हॉटेलवाले हो जे हाऊसिंग सोसायटी वाले जे चेंबरान सोडटा वो खंय सोडटा ते ट्रॅप्स जे आसा केन्ना क्लीन करना आनी ते करना नंतरय मागीर ते ओवरफ्लो जावपाक लागता ग्रीस वचून सो हे सिवरेज कॉर्पोरेशनान खंय मनीस घालून ते करपाक जाय आनी तिसरें म्हणजे एक सजेशन आसा स्पीकर सर की हांवें जशें सांगलां की सॅनिटेशन हो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहा आतांच आमचो एल्टन बाब सांगतालो की आपणाचे मतदारसंघान सुरेश ट्रिटमेंट प्लांट जावपाक जाय आमचो विजय मदय उठलो सांबाळलो म्हाजे कुचड्यार प्लांट घालता तो गणपती विसर्जनाक घालता स्पीकर सर सांगता रे काय तूं सांगनाका म्हणून हांवें सांगलें सांगता तुका स्पीकर सर आज NGO जाल्यार चड आमच्या मतदारसंघात काल इन्स्पेक्शन केलें आनी व्हडले उलोवपाक लागले पूण स्वता आपूण कितें करता तें कांय सांगना स्पीकर सर आनी जे कामां जाता तेजेर सारकी करपाचें काम जें आसा हें करपाक जाय सिवरेज जी आसा नॉन पंपिंग जर स्टेशन जाय जाल्यार इट शूड बी ऑन द लोवस्ट पॉयंट जे कलेक्शन प्लांट आसपाक जाय लोवस्ट पॉयंट आसपाक जाय स्पीकर सर हायस्ट पॉयंटार घालून दोंगरार प्लांट घालून पंपिंग करून सिवरेज प्लांट चलना स्पीकर सर वी शूड यूज मिनिमम मेकॅनिझम फॉर ऑटोमॅटीक फ्लो हांव अजूनय जाणा स्पीकर सर म्हाज्या युथान हांव बारीक भुरगो आशिल्लो हांव रावतालो वास्को स्पीकर सर आनी 19 म्हाका दिसता 76 77 वास्को सिवरेज घातलेलो नेटवर्क तो आज पासून ओवरफ्लो जायना तो कित्याक ओवरफ्लो जायना आनी आज जे मॉडर्न ओवरफ्लो हे घालता कित्याक ओवरफ्लो जाता हे ऑनरेबल सीएमान स्टडी करपाक जाय श्री केदार नायक तुझे ओवरफ्लो जाता सांगा ठीक आहे सर वो जॉईंट कॉलिंग अटेन्शन जो हाडला तेजेर हांव उलोवपाक उबो रावला सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सिवरेज लायन इम्पॉर्टंट कित्याक ग्रावंड वॉटर जे आसा हे कंटेमिनेट जाता पूण हेज्या बरोबर इम्पॉर्टंट स्पीकर सर की जे ट्रिटमेंट सिवरेज लायन घालता हेजें काम सामकें बरें आसपाक जाय स्पीकर सर आमच्या हितून गिरी पर्वरी बॉर्डरीचेर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आयला आनी जी सिवरेज लायन आयल्या थ्रू पर्वरी टू सांगोळडा विलेज आणि हितून चेंबर्स जे बांधले सगळे चेंबर्स जे बांधलेले सगळे लीक जाताले सो आम्ही इनफॅक्ट सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन आमी मिटिंग्स बीन घेतलेल्यो
तेंच्यांनी ते रिपेअर केला म्हणून सांगला पूण इम्पॉर्टंट कितें आतां जर आतां म्हणजे स्टार्ट जावच्या पयलींच ते लीक जाता आनी जर मागीर सिवरेज सिस्टम एक जर जाली आनी जर हे लीक जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ग्रावंड वॉटर जे आसा तेज्यो बांयो आसा सांगोळडा इज अ लो लायंग एरिया म्हणजे हे सुद्दां वॉटर टेबल आसा तो सामको वयर आसा आनी जर तेन्ना मागीर ह्यो लीक जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता सगळे थंयचे ग्रावंड वॉटर जे आसा हे सगळे कंटेमिनेट जातले सो फक्त एकूच रिक्वेस्ट आहा की हे सिवरेज सिस्टम स्टार्ट करच्या पयलीं बऱ्यांतल्या बरें हितून काम ते पळते म्हणजे सबस्टँडर्ड जावंक फावना बरें काम जावपाक जाय आनी हितून लिकेजीचे कांयच हे आसपाक फावना सो हेजेर मातशें लक्ष घालून सुरवात करच्या पयलीं हे सिस्टमॅटिकली तेंच्यांनी करचें ते आरएक्स लॉरेन्स ठीक आसा फक्त एकूच पॉयंट रेज करता हावसिंग बोर्डान आमगेले 2 कडेन I have seen all over this must be the problem. Existing sewage hati, it is completely equally wrong. One place it is 6 meters deep, one place is 3 meters deep. How will the sewage water or sewage to get a discharge be taken to these levels? So first I would request the Chief Minister, the existing setup, they just sarki study kon baba te kiti maintenance or rather what are the issues with it? I have got one issue in Housing Board near Streetlands House. I have got another issue in Manora, in Harlem. We have got some more issues. One more issue we have in Panchpad. Panchpad and government ki there level difference. What I want from the government is existing sewage hati kitli chalu hai, kitli line dead hai, kitli line tak maintenance hatna, kitli lining has been faulty has been put. Ba micron millan. Jaika ki line azu deko charge kelna. जायका जाल्यार म्हाका दिसता आमी असेंब्ली जायन जायका जालें जायकाचे मागीर आनी कितें जालें but he is saying that it is not been done so whether the government will make a study put the existing setup in place before new lines have been put now if the old are not in proper how will we put new ones and the second part is whether what about the new plant what about the new discharge will it be able to be, a new plant is there to accept the sewage or not? These are the issues before that because I have always said here, आमी जे expenses कोता recurring expenses जातले, maintenance expenses जातले, the highest of the budget, I have said this in the assembly time again, the highest revenue expenditure will be for the sewage in the future. If we don't put this in place, we are leaving a burden for our next generation. We should be accountable for it, fixed responsibility. जे जायका लाईनीची ती चार्ज आहा ती फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करी why that line is not being charged existing lining जो discharge जो line bond आहे not in use for many years fixed responsibility put somebody है कोणा तरी भितर गेले किती बिल बाले ना का तर दुसरी भिवपा नाही the highest amount we spend is on the maintenance of sewage lines. So I demand from the Chief Minister that he was not the minister at that time. Maybe somebody else was there or whoever was there. Forget about JICA. There are so many other lines which are lying vacant. Chief Minister should check this and fix responsibly so that the freezer. In आमचे constituency पासून 2-3 कडे नाही. One place is 6 meters inside. One place is just 3 meters. Just the distance from each line is just 10 meters. E line 6 meters भितर हा 10 मीटरांचेर कित्याक ती wrong side हाडली. आणि ही साइड येयल्या 3 मीटर ते भाशेन इतले इश्यू जाताय पावसा दिसांनी इतले इश्यू जाताय दिस इज कॉमन एवरीवेअर सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स हॅव डन इट बट सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट इफ यू डोंट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी द न्यू फेलो विल नॉट बी इन प्लेस सो आई डिमांड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पुट द न्यू सिस्टम इन प्लेस स्पीकर सर चड वेळ तुमचो घेवचो ना कारण तुम्ही बरोच वेळ ह्या कॉलिंग अटेन्शना खातीर दिला म्हणजे सगळे कलिग्स ह्या सिवरेज ह्या विशयाचेर सगळ्या जाण उलयल्यात तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो आत्ता जो बीग प्रॉब्लेम आसा आनी इन फ्युचर इट वील बी द बीग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन दीस प्रोजेक्ट विचार केलो जाल्यार फक्त तेंच्यांनी जे विचारलेल्या थोड्या प्रश्नांक हांव पयल्याच पयलीं उत्तर दिता पयलीं जायका तेज्या उपरांत सिवेज कॉर्पोरेशन आनी PWDची 2 डिपार्टमेंट 2 डिविजन्स हे 3 मेळून वेगवेगळे काम करताले कोण खंय करता कोण तरी प्लांट मेंटेनन्साचेंच काम करता कोण चलयता आनी कोण लायनी घालता अशें सगळे जे आसले हे सगळे पयलीं एकी कडेन हाडून इट इज एन इन सिवेज डेव्हलपमेंट SIDGCL
म्हणून सेपरेट कॉर्पोरेशन केला. खंयचेच काम आता PWD कडेन उरचें ना आनी जायकाय कडेन उरचें ना. सगळें काम न्यू लायनी घालप, प्लांट चलोवप आनी रिपेर करप हें सगळें काम पयल्यात पयलीं सिवरेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन दिलां. तें स्ट्रेंथन करपाचें थारायलां, ताका टेक्निकल स्टाफ दिवपाचो थारायला आनी ताका सफिशियंट स्टाफ PWDच्यान ट्रान्सफरूय केला. उदर जे ताजी इजारतालो ते तशें कांयच जावचें ना, तांकां 7th पे सॅलरी बीन सगळ्यो तेंच्यो मेळटल्यो. टोटल नंबर ऑफ STPs आतां जे रनिंग आसात ते 14 आसात आनी ऑल आर ऑपरेशनल आसात. तुवें सांगलें म्हणून 113.85 MLD आतां ट्रीट करतात. पॉवर बॅकअप जो आहे STP इट इज प्रोवायडेड बाय द DG सेटअप. आमी DG पंपिंग स्टेशन इट इज नियरली कन्स्ट्रक्टेड with our DG backup. सगळी पंपिंग स्टेशन ती DG बॅकअपाचेर आसा. नंबर ऑफ स्टाफ SIDGलान आतां 71 आसा. एडिशनल डेप्यूट केला आमी 400. आतां टॅक्नॉलॉजीचेर तुवें दितालो. टॅक्नॉलॉजी हातूंतल्यान आमी 4 टॅक्नॉलॉजी यूज करता. इट इज एन ट्रंच हेसल टॅक्नॉलॉजी HDD ती. इट इज एन इनिशियली दुसरी रिहॅबिलिटेशन ओल्ड सिवर लायन तुज्या थंय ती आमी चेंज करून घातला. ती पायप बर्टिंग CIPD CIPP आणि व्हॅक्यूम सिवरेज सिस्टम विच इज अ लो लाईंग एरिया विच इज वन ऑफ द बरी काम करता ते आता मळ्यान घातले आमी. इंडियेंतली टॉप टॅक्नॉलॉजी आणि पहिलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो आमी गोंयांत घातला आनी मळ्यात आसा आनी तो खूब बरो वर्किंग जाता. आनी SBR टॅक्नॉलॉजी इट इज फॉर द नवीन हेच्या खातीर. स्पीकर सर आमी जर हो पळयत जाल्यार वर्क इन प्रोग्रेस आमी आत्ताच्या घडीक पर्वरी काम सुरू करता 283 crores. कोलवा सुरू करता 120 कोटी. आमी फोड्यां सुरू करता 535 कोटी. सिवरेज एट मडगांव 200 कोटी. सिवरेज एट कुडचरण 166 crores आनी तालिगांव 42 crores आनी नावेली स्कीम इज 293 crores. हेजे सुरू आसा सगळी कडेन. स्पीकर सर एका टाइम पिरियड सगळ्या टाइम स्पीकरान 25 मिनटां तुकाच दिला. ऐकलंय सगळें उत्तर दिवपाक कमी घेता वयना तेज्या स्पीकर सर केन्ना कोतलो तूं ते पर्वरीचे नावेलीचे ते डेट दी मातशे ते भितरल्या बीच बरोवन धाडय तुका. स्पीकर सर सिवेज टँकर्स जो आहा पळय न्ही ताका GPS ट्रॅकिंग सिस्टम ताका लावपाक आमी सुरवात केली आनी त्या खातीर आतां इल्लिगल पंपिंग ज्यो व्हरून खंयसरूय वताल्यो पळय न्ही त्यो आतां करूंक मेळपाच्यो ना. जितक्यो सिवरेजी खातीर टँकर सांगता दोंगराचे घाताले आतां पयलीं करताले पयलीं ते खबर आहाय ते दोंगर आतां चालू ना. आतां आयक कित्याक सांगता आमच्या कडेन जो पर्यंत सिवरेज कॉर्पोरेशनान रजिस्टर्ड करिना आनी तिका कलर कोडिंग घेयना GPS घेयना तो पर्यंत आमी सिवरेजी वापरपाक दिना. हांव पब्लिकाक गोंयच्या पब्लिकाक कळपा खातीरय सांगता आमच्या कलर कोडिंगांतल्यान मस्टर्ड येल्लो कलर ही सिवरेज टँकर ती GPS थंय जर सिवरेज टँकर जो पर्यंत रजिस्टर्ड ना जाल्यार तांकां अननेसेसरी पयशे दिवन तुमी सिवरेज व्हरोंक लावनाकात. ते फुकटचे पयशे ते चोरता आसतना परत सांगता. उदक घातले ड्रिंकिंग वॉटर स्टोरेज येतो. अरे आयक म्हाजे पयलीं ते आहले कलर कोडिंग केलें तुवें टँकर तर आमी पूर्णता टँकर तेंच्यो सीज करतले. अश्यो जर टँकर मेळ्ळ्यो जाल्यार टँकर तेंच्यो सीज करतले हेच्या फुडें. ताका इल्लिगल टँकर यूज करपाक मेळची ना. सिस्टम स्पीकर सर पयले 40 वॉट सिस्टम जाग्यार घातला ताका GPS सिस्टम कलर कोडिंग दिला आनी टँकर रजिस्ट्रेशन दिला. हांवें कॉर्पोरेशन तेज्या पयलीं हें नासलें. कॉर्पोरेशन हातान घेतल्या उपरांत ही सिस्टम जाग्यार घातल्या ती लोकांक कळपाक मातसो उशीर लागतलो बट ती सिस्टम ही वेवस्थीत रित्या ती इल्लिगल टँकर ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ह्यान फुडें चलोवंक मेळच्यो ना. आमी ऍप बेज टँकर बुकींग सुद्दां ऍप बेज केला. ओके ते ऑलरेडी सुरवात केला. त्या ती ओके तितून ताका वेगवेगळो म्हणजे ऍप बेस्ड टँकर स्टोरेजाचे उदकाचे सिवेजाचे तेच सांगता. ओके हितूर आमी ट्रिटेड वॉटर जे आहा पळय न्ही हे फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक कन्स्ट्रक्शन किंवा जर प्लांटिंग करपा खातीर आसत जाल्यार ते फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक उदकूय जे आहा पळय न्ही ही अवेलेबल करून दिता. ती ताका वेगवेगळे कलर्स आनी हे ते घालून हे कंप्लीट केल्ले आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता तेणी कोलवा आनी हेचे विशय सांगले पळय न्ही बाकी सगळी कडेन फक्त मडगांवची आमकां थोडी तेजी कॅपेसिटी वाडल्या त्या खातीर थंयसर नवीन आनी हे घालपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. ओके म्हाका दिसता स्पीकर
ना 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 घुसपाक ना घुसपाक ना तू जे सांगला पळय न्ही रे ते तुजी पायपलायन्स ही ब्लॉकेज जाल्या तुका दाखयता उदर जे सांगले पळय न्ही लोकां मदीं अवेरनेस करपूय गरजेचो आसा आमकां वयले हे ताका कितें म्हणटा शिल्ड चेंबर कवर सॉरी चेंबर कवर चोरयेक वयता कारण ताका कॉस्ट आसा हय आयक पाहिजे तुगे टीम एशकोन फोटयता अरे बरे हे हांव थिंग आसलो हे म्हाका फोटो दाखोवपाक गरज ना हांव तुका ग्राउंड एविडन्स दाखयता इन ब्लॉकेज काय जाला इन डिपार्टमेंटल फेलियर जाला ते कन्स्ट्रक्शन रॉंग आहा आणि तुम मागीर एशकोन लोकांगे हेजे घालताय की लोक सॅनिटरी पॅड्स घालता हे घालता पॅड्सा हिंग प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम हा तुमगे इंजिनियरिंग तुमचे डिझाइन करता फॉल्टी डिझाइन हे मानपा जायना बिकॉज द गव्हर्नमेंट फेलियर मानपा ना गव्हर्नमेंटाची आखी टीम आहा ती मागीर लोकांचे घालता हांव फेलियर ना आय ऑब्जेक्ट टू दिस I strongly object. This failure is because of the engineering design. मुख्यमंत्र्याचे उत्तर ऐकून घेन पहिले but road कशे दिता सीएम नाजाल्यार मुझे पासायलो असेंब्ली कामा जालमुडी तू कोलवा होता आणि तू म्हाका दाखय तुका दाखय अजून मुसा की फेलियर आहा तो ठीक सर तेजी दिल्ली टेक्नॉलॉजी कितली फेल गेल्या पळय न्ही ऑड इवन हे ताका आतां कळ्ळा म्हणून ते ऑड इवन सगळी 12 वाजलेली आहा तेजी ती सगळी फेल गेली आतां तर कायम ते घरा गेले त्या ती स्पीकर सर माझे कॉर्पोरेशन सर नो डाऊट बसून घ्या बसून आज अंदर देऊ पहिले बसून घ्या 20 मिनिट दिले मला बस Speaker sir, generalize the fault in the system. You see, public no aligners are treated. No. Speaker sir, इतले कोटी 1,500 कोटी रुपया जे 7-8 वर्षां storage lines are not aligned. There is a problem in the system. मायकल बाबान सांगितलं डोंगराचेर वचून अजून घाताय मोठे storage रातीचे. डोंगराच्या शेतांनी घालताय. बायकां घालताय घालते डोंगराच्या शेतांनी घालताय. आता चालू त्यांचे. वेल्ली वेगस बसून घ्या बेशिस्त वागता मग तुम्ही बेशिस्त असते मागचे बसून घ्या पाठावले अरे उडयता तुम्ही सगळं उडयता तुम्ही या भाषा पाठावले ते क्वालिफाईड नाही ते रॉंग आन्सर बसून घ्या बसून घ्या उर्बा वेळ जाऊ Hey, I'm on my feet. Regular maintenance, inspection, desilting of the manholes and network need to be taken up to avoid such type of incident. आणि हांव ते घेता आणि खंय जर फॉल्ट कितें आसा जाल्यार ती काडूंक लायता. थँक्यू स्पीकर सर. येस पुढे होत्या जनरल डिस्कशन ऑन बजेट